परिशुद्ध ओमोर सोर शक्तीवोन रोचनार देवा बापाचो आत्मो जावन आसा परिशुद्ध आत्मा. स्वता दैविक व्यक्तित्व असलोलो परिशुद्ध आत्मो पुर्विल्या काळा युगांत देव जावन आसा. देवा बापान आपल्या पुता उद्देशी आमकां दिल्ली कृपा आनी सोडवण आमचे सोवेक घेवन येवचो जावन आसा वो परिशुद्ध आत्मा. भोवते देवाचे शक्तीन परिशुद्ध मायेचेर सावळी घाल्ली तेन्ना देवाची सोडवणेची येवजण ओरोन जाली. देवपुताक वाट तयार करच्या आयलोलो जुआंव बातीस आवयच्या कुसव्यांत आसलोलो तेन्ना आंकवार मारयेच्या हाजीरपणान परिशुद्ध आत्म्यान भरलो. इस्रायेलाची नवसरणेची वाट पडयतल्या सिमावान परिशुद्ध आत्म्या वरवीं सोडवणदाराची ओळख धरून ताका आपल्या हातांनी घेतलो. देवपुतान स्नान घेतलो तेन्ना परिशुद्ध आत्मो स्वर्गांतल्यान पारव्याचें रूप घेवन ताचेर देंवून आयलो. परिशुद्ध आत्म्याचे शक्तीन देवाच्या पुताक वरोण्यांत फुडें चलोवन देवचाराचे ताणणे वयर जोईत व्हेले. भिरांतीन कोडकोडून आसले शीस उपरांत तांचे एकूच पोरगोटणे वरवीं 3000 लोकांक प्राश्चित्ताक पावून तांचे तांय कार्य केल्ली शक्ती भोववर्ती शक्ती जावन आसा वो परिशुद्ध आत्मो. फिलिपाक इथिओपियाकार इजळ्याचे गाडये सोरशी उबारून हाडून पावयलो या परिशुद्ध आत्म्याचे शक्तीन. ही शक्ती भोवत्या देवाची शक्ती शेवटाच्या दिसांनी देव भुरग्यांचेर देंवून येवची. परिशुद्ध आत्म्याचे विजमित शक्तीन भरच्या तुमी या फुडेंय पळयात.